आता पाईपलाईन घालताना सुद्धा त्यांच्याकडे खूप काळजी घेतल्या की कोणाकूच मदीं वाटेर फुटचें न्हू. पण आयज जेन्ना ही जी सायडीक जी ड्रेनेज लायन आसा पळय जी फक्त पावसाच्या उदका खातीर आसा तांच्यांनी चिंतलें की रोड कट करनासतना त्या ड्रेनेजांतूनच हे डक्ट जे आसता भितरसून ही आमच्या उदकाच्यो पायपलायन घालच्यो म्हणून. पण पळोवपाक आयज जेंचे 2-3 फातरी काडल्यो अशें पळोवपाक गेलें की वयर हॉस्पिटल ते सकयल आमचे BJP ऑफिस पर्यंत जे उदकाच्या पावसाच्या पाण्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम आसा पळय तितून अक्षरशः लोकांनी सगळ्यो ज्यो न्यू अपकमिंग बिल्डिंग्स येयला तांच्यांनी आपले सिवरेज वॉटर सोडलेलें आसा आनी लागीं 1 मिटर खड्डो हो सिवरेज उदकान अक्षरशः तुडुंब भरलेलो आसा. हातूंत रोगराई बीन पसरतली आनी भरपूर फुडें त्रास जातले. आमी जो हालींच आमच्या ऑर्डिनरी मिटिंगेक एक ठराव घेतला सगळ्या नवीन येणाऱ्या प्रोजेक्टांक STP कंपल्सरी जाय तेज्या फाटल्यान रिजन आसा ते हे मेन रिजन आसा. आमच्या हॉनरेबल CMान मेन आमचे सुपाची पूण ते हे आमचो जो दत्तवाडी आसा ते रोड वायडनिंगाचो विशय घेतला. रोड वायडनिंगाचे विशय जर सगळ्यांनी रस्त्यावर येयल्ल्या घरांनी जर आपली अर्द्यो मिटरूच जागा दिवन आमकां NOCs दिल्यो जाल्यार CMाचें जें विजन आसा पुराय साखळी ही STP प्लांटाच्या अंडर कवर करपाची, कारण ती आमची नीड आसा काळाची. आणि ह्यो ज्यो परत फोडाफोडी जाता त्यो कायमच्यो बंद जातल्यो. त्याच्या खातीर तांच्यांनी जो उलो मारलेलो आसा हांव सगळीं जी हांगासली घरां येता तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता मोठ्या मनान तांच्यांनी आमच्या खातीर NOC दिवच्यो. तशेंच जे आमचे अपकमिंग बिल्डर्स आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्यो इनिशिएटीव आमकां हेल्प करच्यो जेणे करून हे जे प्रॉब्लेम्स आसा पळय STP वॉटर सिवरेज प्रॉब्लेम आसा जे उदकाचे ते आमचे सॉल्व जातले.